नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोरकारांत तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार दितना आज हांव अशाच ल्हान भुरग्यांच्या काळजाची आनी तांच्या शरिराची आनी कौडीची जतनाय घेवपी डॉक्टर हाडल्या. ती आसा डॉक्टर समिधा फडते, एक नियोनॅटॉलॉजिस्ट आनी पेडिएट्रिशियन. आनी तांचो जरी ताची मुर्ती ल्हान आसा तरी पण तांचो अभ्यास खूब गाढो आसा आनी गोवा मेडिकल कॉलेजींत ते सद्या कार्यरत आसात. आनी हो आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे ल्हान भुरग्याची जन्मजात भुरग्याची जतनाय किंवा ताचो जो फुडलो प्रोसिडींग आसता तातूंत कशा परेन आमी भुरग्याची जतनाय घेवंक शकता, कशा तरेन ती घेवपाक जाय. तातले थोडेशे आमचे कांय मिथ्स आसतले, कांय ट्रेडिशनल आमच्यो बिलीफ्स आसतल्यो त्यो चूक काय बरोबर, आनी ती बरोबर जाल्यार कित्याक बरोबर आनी चूक जाल्यार कित्याक चूक हाचे विशीं विस्कटान म्हायती दितली आमकां डॉक्टर समिधा फडते. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. तर सगळ्यान पयलीं हांव सुरू करता, लेट्स गो टू द लेबर रूम. म्हणजे लेट्स गो टू द लेबर रूम की आतां एक बायल मनीस किंवा एक आवय तिणे आपल्या भुरग्याक जन्म दिला. आतां जन्म दिला तेन्ना फर्स्ट तेका द बेबी इज हँडल्ड बाय द डॉक्टर अँड द नर्सीस अरावंड. सो शी हॅज नो मच रोल, बरोबर. सो आतां तिचो रोल केन्ना येता, ताचे जे कितें बेसीक जे संस्कार किंवा जे कितें करपाचें आसता तें सगळें करून थोड्या वेळान एक मे बी इन अनदर विदीन 1 hour. हें इम्पॉर्टंट 1 hour ह्या खातीर म्हणटा कारण शी हॅज टू स्टार्ट अर्लियस्ट ब्रेस्ट फिडींग विदीन 1 hour वॉट यू रिकमेंड, बरोबर. सो एका वरा भितर थंयसर आशिल्ली नर्स आनी दोतोर एकमेकाच्या सहकार्यान हें बेबी तांकां जे बेसीक कितें फंडामेंटल जे कितें लायक कॉर्ड कटींग हें कितें करपाचें आसा सगळें करून बेबी ताचे कडेन हँड ओवर करता. सो हँड ओवर केल्या उपरांत ना वॉट कॅर शी शूड, म्हणजे तिच्या कडसून खंयची कॅर घेवपाक सुरवात जावपाक जाय, थंयच्यान सुरू करुया. आता जेन्ना आमचो नवजात बेबी जेन्ना येता ही बरी एक हॅपीनेस आसता घरान. सो सगळ्यांक कन्फ्युजन जाता की कितें केल्यार बरें, कितें केल्यार चुकतलें. सो ताका लागून पयलीं म्हणजे सुशागाद रावपाचें, तो मुवमेंट एन्जॉय करपाचो की न्यू बेबी आमच्या घरान आयला आनी आमी कशें ताका स्पेशल कॅर करतली. हेका लागून पयलीं म्हणजे स्पेशल हेल्प तर जायच. सो घरान आमची जी कोण आसता एडल्ट्स, आवय, आजी, ती सगळी हेल्प करूंक शकता. सो जेन्ना बेबी हातीन दिता पळय पयलीं म्हणजे आमकां ताका बरें गरमशे कपड्यांनी कवर करपाक जाय. आनी एकदां एका वरान अर्द वरान बेबी हातीन दिलो की ताका आनी पुसपाची गरज आसना. सो एकदां आमी नोटीस करता की स्किनाचेर व्हायट कलरचो लेयर आसता, डार्क स्कीन आसता, ती पुसप आसना. ताका आमी वर्निक्स म्हणटा, वर्निक्स केसिओसा. सो बेबी जेन्ना युट्रसान आसता पळय, युट्रसान उदक आसता आनी बेबी भितर भोंवता. सो हो लेयर न्ही ते प्रोटेक्ट करता. आतां आमचे हात कशे उदकान बीन उरले की मागीर ते फूल हे जाता, फोफ्याता. सो ते जावपाक जायना म्हणून तो लेयर आसता. सो आयडियली पयलीं 6 वरां जेन्ना बेबी तुका दिता मुद्दाम पुसपाची गरज ना. बेबीक नॉर्मल व्हायट कॉटन धुल्ल्या कपड्यांनी जे मातशे गरम आसा तितून कवर करून दवरपाक जाय. सेकंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आमकां जी अंबिलिकल कॉर्ड आसता वार ती कट करून दिता. सो ताका आनी स्पेशल कांयच करपाची गरज ना. ऑटोमॅटिकली 5 ते 6 दीस जाले वा 7वो दीस ती आपुणूच पडून वता. ताका मुद्दाम कितें लावपाची बीन कांयच आसना. थर्ड थिंग जेन्ना बेबी दिता, आवयचे नॉर्मल डिलिव्हरी जाली किंवा सिझरियन जालें की बेबीक फर्स्ट ब्रेस्ट फिडींग इनिशिएट करपाक बरोबर. आयडियली म्हणटा की अर्द वर ते एका वरा भितर केले जाल्यार बेगीन. कित्याक बेगीन बरें, बिकॉज तेन्ना बेबी एक्टीव आसता. जेन्ना बेबी भायर येता एकदम बेबी सामको एक्टीव आसता, फूल ऑफ एनर्जी. सो इट बिकम्स इजियर फॉर बेबी टू स्टार्ट ब्रेस्ट फिडींग. सो चड अशी तांकां लॅच करप, कशें धरप बीन ती पयलीं बेबी एकदम एक्टीव आसता. आनी मागीर एकदां 2 वरां जाली की बेबी मागीर गार्ड न्हिदता. सो मागीर 2 ते 3 वरां न्हिदूनूच आसता. सो तेन्ना मागीर आनी शुगर कमी जावपाक जायना, बेबी जाम पडपाक जायना. हेका लागून पयल्या 2 वरांनी ब्रेस्ट फिडींग करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मातशें डिफिकल्ट जाता डिपेंडींग ऑन सिझरियन, गुंगी कशी कितें सोंपता, आवय कशी कितें भायर येता. बट एटलिस्ट ट्राय करप. जेन्ना मदर भायर येता तेन्ना मदरीक उठून बसप बीन ना, सुशाकात. मदर कॅन लाय डावन. ती न्हिदलेलीच आसतना जी घरान जी व्हडली मनशां आसता, यू कॅन आस्क फॉर सिस्टर, यू कॅन स्टार्ट की मातशें हेका ब्रेस्ट फिडींग सुरू करया. सो दॅट इज हाव अ प्रोसेस शूड बी. चड घासप ना, कवर करपाचो कपड्यांनी आनी ब्रेस्ट फिडींग इनिशिएट करपाक जाय. डॉक्टर आता तुम्ही हे सांगल्या म्हाका बरेच सुंदर पद्धतीन सांगला. म्हणजे आय कूड एक्चुअली पिक्चरायज लेबर रुमा उपरांत ती रिकवरी रुमांतल्यान आतां भायर सरली आवय आनी ताका ते बेबी ताच्या बरोबर आसा. आता एक क्वेश्चन हांव ह्या खातीर विचारता की खुबशा फावटी म्हणजे आमचो एक ट्रेडिशनल मीथ असो आसा की
पयले फावटी जें दूद येता तें दाट आसता किंवा चीक जाका म्हणटा किंवा कोलोस्ट्रम जाका म्हणटा तें बेबीक बरें आसना, तें घेवपाक जायना किंवा तें भायर उडोवपाचें अशें कितें कितें मिथ्स आसा. हाचेर मातशें तुमी स्पश्टीकरण दिता कित्याक कारण हें जें लोकांच्या खातीर मनान आसा तें म्हज्या हिसपान तें सामको एक टोटल रॉंग मिथ आनी हो सामको तुमच्या कडल्यानूच तो क्लियर जावंक शकता. हय, सो दोतोरान सारकें म्हटलें की स्पेशली पयलींच्या काळान आमी म्हणटाली की चीक येता, भायर उडोवपाक जाय. सो तेका आतां आमी कोलोस्ट्रॉम म्हणटा. तेजो कलर मातसो हळडी भशेन आसता, येल्लो. सो तो येल्लो कित्याक आसता हें पयलीं आमी समजून घेवया. सो येल्लो आसता बिकॉज भितर एंटीबॉडीज आसता, इम्युनोग्लोबुलिन्स आसता. सो हेंचो इम्पॉर्टन्स असो की ती बेबीची न्ही प्रतिकार शक्ती वाडयता. इनफॅक्ट हेका चीक कोलोस्ट्रॉम आतां आमी तेका फर्स्ट वॅक्सीन ऑफ द बेबी म्हणटा. म्हणजे द इम्युनिटी ऑफ द बेबी स्टार्ट्स विथ दॅट फर्स्ट मिल्क. सो तेका लागून हे कोलोस्ट्रॉम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते पयले फक्त 2 ते 3 दीस येता आनी अशें म्हणटा की ते खूब कमी येता, पोट कशें भरतले, वयलें दूद दिवया, बोम लावया आमी. कांयच टेन्शन घेवपाची गरज आसना. बिकॉज जेन्ना बेबी जाता पळय, बेबी आसा ल्हान, तितून तेच्या पोटाची कॅपॅसिटी आसता फक्त 30 ml. म्हणजे एक 1/4 कप. तितले आवयक एनीवेज कोलोस्ट्रॉम येता. सो ते एक्चुअली पुरो आसता. एक्स्ट्रा दिवपाची गरज अजिबात ना. बिकॉज भितर इम्युनोग्लोबुलिन्स इतले आसता, एंटीबॉडीज इतले आसता की तितून बेबीची इम्युनिटी बरी वाडटा. सो कसलें मागीर इन्फेक्शन बेबीक जायना, थंडी बीन जायना. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वॅक्सीन आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी प्लीज ते भायर उडप आसना, डिस्कार्ड करप आसना. इनफॅक्ट जर बेबी जर सारकें दूद घेयना अशें तुमकां दिसता जाल्यार ते एक्सप्रेस करपाचें. आतां खुबशे लोकांक खबर आसा कशें एक्सप्रेस करप. प्लस देर आर विडियोज वीच कॅन बी हेल्प्ड. द कोलोस्ट्रॉम कॅन बी एक्सप्रेस्ड एंड इट कॅन बी गिवन टू द बेबी. एंड जे येता पळय पयल्या 3 दिसांक परत सांगता हांव ते पुरो बेबीक ते पुरो आसता. बरोबर. सो हो एक खूब म्हत्वाचो मॅसेज आसा की पयली एक 2-3 दिसांक जे दूद येता जाका आमी चीक किंवा कोलोस्ट्रॉम म्हणटा तो भुरग्या खातीर सामको म्हत्वाचो. आनी जशें दोतोरान सांगलां ताका फर्स्ट वॅक्सीन म्हणजे पयलें वाशीन. हें वाशीन तुमकां कितक्याशाच दुयेंसां पासून प्रोटेक्ट करता भुरग्याक आनी हें खूब म्हत्वाचें. तेन्ना तें डिस्कार्ड करप ना. समजा येदा कदाचित खंयच्या कारणाक लागून भुरगे ते घेवंक शकले ना, जशें तुमी सांगलें की 2 वरांनी भुरगें मातशें जाम पडटा, मातशें न्हिदता, जाल्यार सुद्दां ते आवयन एक्सप्रेस करप म्हणजे काडून ताच्या बरोबर आसा त्या मनशान ताका हेल्प करून ते काडून दवरून ताका थोडे थोडे करून ते दिवपाचें. कारण इतकें तें म्हत्वाचें आसता. जाका आमी अमृत म्हणून येता की ल्हान भुरग्याचें अमृत. सो बरोबर. डॉक्टर आतां हो जालो सुरवातीचो म्हणजे सुरू जाली आतां आमची लायनीर गाडी येवपाक लागली. देन द क्वेश्चन कम्स. स्पेशली हांव कित्या खातीर म्हणटा की आमचे कडेन जे फर्स्ट टायम मदर्स आसतात तांकां हो क्वेश्चन म्हजे कडेन जितक्यो म्हणून बायलां येतात 90 हांव कॅन से 95% ऑफ देम आर फर्स्ट टायम जी डिलिव्हर जाल्ली. आनी तांच्या घरांतली जी सपोर्ट सिस्टम आसा ती आय शूड से इट इज अ वीक सिस्टम. आय वूड नॉट कॉल इट स्ट्रॉंग सिस्टम. कारण तीच तांकां सांगता ना भुरगें रडटा, दूद पावनासतलें अशें करून ताका डिस्करेज करतात. आनी हाचो फिनॉमिनल हें अशें जाता परिणाम की ती आवय मातशें डिस्करेज खरेंच तेजें मागीर हळूहळू दूदय कमी जावपाक लागता आनी ती मेंटली आनी मोरली डावन जाता. सो आय वॉन्ट युअर टेक ऑन दीस. सो बरोबर दोतोर, तो एक खूब गरजेचो प्रश्न. बिकॉज जेन्ना पळय भुरगो येता पळय घरान सगळ्यांनी पयलीं म्हणजे सुशेगाद रावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलींच्या काळान आसले अशें सगळें बिकॉज तेन्ना इतल्यो स्टडीज नाशिल्ल्यो, खबर नाशिल्लें कितें खरें कितें रॉंग. आतां इतली सोशल मिडिया आसा सो सगळ्याक सांगता की मेन थिंग न्ही मदरीक स्ट्रेस दिवप आसना. बरोबर. जितलें दूद येता तितलें भुरग्याक पुरो आसता. बिकॉज आमी समजून घेवपाक जाय की ती 9 म्हयन्याची जर्नी. बेबी मागीर येता. ती 9 म्हयने मदर ऑलरेडी रेडी जावपाक मातसो तिका टायम आसता न्ही. आनी मागीर बेबी बर्थ इज लायक अ ह्यूज प्रोसिजर. तेन्ना फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशा वेळार आमी तिका बरे शब्द उलोवंक जाय. तूं करता तितलें पुरो, येतलें तुका दूद येतलें. सो तितून पॉझिटिव्ह रिइन्फोर्समेंट इज अ मस्ट. सो आमी तिका सदांच सांगपाक जाय आमी सुद्दां रावंडसांक की तिका अजिबात डिस्करेज करप आसना. बिकॉज एनी डिस्करेजमेंट एनी स्ट्रेस वील रिड्यूस द ब्रेस्ट मिल्क. ते ब्रेस्ट मिल्काचे मागीर खूब परिणाम पडटा. आतां ऑलरेडी पळय आमी पळयलें पयल्या 3 दिसांक 30 ते 40 mlच दूद येतलें. तितून तिका आनीक स्ट्रेस येयलो जाल्यार आनीक कमी जातलें. तितून मागीर जावचें ना. सो पॉझिटिव्ह रिइन्फोर्समेंट इज अ मस्ट. एंड आय होप की थ्रू दीस व्हिडिओ दोतोर आमी मातशें तरी अवेरनेस वाडोवपाचो प्रयत्न करूं शकता. सो पयले 3 ते 4 दीस अजिबात म्हणप ना की आवय
आवयक दूध येना, आवयकूच दूध येता. आवयचें दूध जशें दोतोरान म्हटलां इज लायक अ अमृत. इट्स अ फर्स्ट वॅक्सीन वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पॉझिटिव्ह रिइन्फोर्समेंट, तिका सांगप की तूं रेस्ट घे, सुशाकाद राव, येतलें. तिका उठून बसपाक जायना, तुमी बेबीक धरूंक शकता, दूध एक्सप्रेस करूंक शकता, बट अजिबात मदरीक कांय नेगेटिव्ह स्टेटमेंट्स म्हणपाक जायना. बिकॉज सगळे सायकोलॉजिकली अफेक्ट जाता. बिकॉज ती ऑलरेडी इतल्या व्हडल्या प्रोसिजरांसून आयल्या, तितून आनी आमकां जर कोणी म्हटलें ना तुजे कडेन जावचेंच ना, मागीर ते आनी नेगेटिव्ह रिइन्फोर्समेंट जाता. सो मागीर आनी डिफिकल्ट जाता. सो अशा टायमार तिका बरें समजोवन जाता तितलें हॅपी दवरपाक जाय. बिकॉज इट्स अ हॅपी मुमेंट. एक्चुअली प्रेग्नन्सी एंड सिझरियन इज द ओनली ऑपरेशन अशें म्हणटा आफ्टर वीच दर इज हॅपीनेस. सो तेका लागून इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू कीप द मदर हॅपी. मातशें मदरीच्या हितूनसून चिंतपाक जाय न्ही, आनी स्ट्रेस दिवप करेक्ट न्ही. बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन विल गेट अफेक्टेड, कोलेस्ट्रॉल जावपाना, दूध येवपाना, भायलें दूध दितली, प्रतिकारशक्ती कमी जातली, इन्फेक्शन चान्सीस वाडटले. सो दीस गिवींग सपोर्ट टू द मदर इज द मोस्ट एसेन्शियल. बरोबर. डॉक्टर, आता तुम्ही हे सांगल्याप्रमाणे एक महत्त्वाचा प्रश्न की तुम्ही सांगला एक 30 to 40 ml इज द कॅपॅसिटी. तरी पण जसे सर्व तुम्ही म्हटलं त्यामुळे एकाच एपिसोडान हे 30 ml येतले अशें न्हय. मे बी ताका गरज पडू शकता मे बी. सो हातून एक हाव फ्रिक्वंटली वूड यू एडवायज की बाबा कितक्या वेळान भुरग्याक दूध दिवप आवय भुरग्या खातीर, हें तुमी कशें एडवायज करता तांकां? सो नाव आतां सेकंड पॉयंटार येवपाक न्ही, जितले पळय मदर जितले वेळा दूध दिवपाक ट्राय करतली तितले मिल्क प्रोडक्शन वाडटले. नॉट नेसेसरी 30 इज द मिनिमम. सो जितले बेबीक जाय तितले येतले. बट बाय डे 2, डे 3 जशी ती बेबीक लागीं धरतली, बेबीचो वास येतलो, जेन्ना ब्रेस्ट फीड करता तेन्ना स्कीन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट जाता, मदर बेबी बॉन्डिंग वाडटा, इमोशनल बॉन्डिंग वाडटा. तशें बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल सिक्रिशन ऑक्सिटोसिन, प्रोलॅक्टीन जशें वाडटा तशें मिल्क सिक्रिशनूय वाडत वता. सो आयडियली पयल्या 4-5 दिसांक एवरी 2 hourly करपाक जाय. मिनिमम 10 ते 12 फावटी पयल्या 4 दिसांक गरजेचे. बिकॉज जितली तुमी करतली तितले चड येतले. अशें न्ही की 30 ml येतले. सो ओवर द डेज वाडटले. पयले दिसा मातशे कमी येतले आनी जितले फीड करतली हॅपी हॉर्मोन्स म्हणटा ऑक्सिटोसिन, प्रोलॅक्टीन जितले जातले तितले मिल्क प्रोडक्शन वाडटा. बरोबर. सो म्हणजे इन शॉर्ट हें अशें आसा की जशे भुरग्याचे डिमांड आसा तसो सप्लाय वाडटलो. कारण हें म्हणटाना हांव आनी एक पॉयंट मतीन दवरता की केन्ना केन्ना अशें आसता की लेट्स इट मे नॉट बी फॉरम बट इम्पॉर्टंट की समजा एखादें भुरगें प्रीमॅच्युअर जालां, ताचे डिमांड मनान दवरून मदर सिक्रेट द मिल्क वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर द बेबी. एक जालो पॉयंट. दुसरो हो आसा की समजा देर इज ट्विन्स, 2 भुरगीं आसा, तर अशें केन्नाच जायना की 2 भुरग्याक एकट्या भुरग्याक दूदच मेळना, अशें केन्नाच जायना. सो विचेवर तूं एका एक पयलीं जाल्यार ताका पयलीं धर, नाल्यार हेका जाल्यार दुसरें धर. सो एज पर द डिमांड आंगान तितकें दूद तयार जाता. निसर्गाची किमयच अशी आसा की एज द बेबी डिमांड्स नॉट ओनली म्हणजे फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो द क्वॉलिटी ऑफ द मिल्क विच इज अफेक्टेड एज पर द डिमांड. बरोबर. सो हें सांगतना मातशें तुमी म्हणजे म्हाका दिसता तुमी परत फोकस करून ह्या खातीर सांगचें की बाबा अशा वेळार तुमी हाव टू मॅनेज. समजा ट्विन्स आसा जाल्यार हाव यू विल एडवायज देम टू मॅनेज. सो जेन्ना मेन म्हणजे ट्विन्स जाता तेन्ना पयलीं म्हणजे सेम पॅनीक जावप ना. करेक्ट. इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. सो तेन्ना कितें करपाक जाय, सो मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मदर एडजस्ट जाता ऑटोमॅटिकली. एब्सोल्युटली. बाय नैसर्गिक पद्दतीन. that because the mother can lactate so much, that's why twins जाता न्ही. So it's all in the nature. So first of all stress घेवप ना. पयलींच न्ही मदरीक स्ट्रेस करता की दोन भुरगीं आसा, कशें दूद येतले, आतां आमकां भायलें दिवचें पडटलें, कांयच ना. सो आमी वयल्यान कितें रिकमेंड करता, दॅट इज कॉल्ड एज फुटबॉल पोजिशनींग. सो दोनूय ट्विन्सांक न्ही वांगडाच फिडिंगेक धरपाक जाय. सो जेन्ना एक ट्वीन सदांच चड एक्टीव आसता, एक ट्वीन स्लो फिडर आसता. सो जेन्ना तो एक्टीव फिडर जेन्ना दूध घेता पळय, ऑटोमॅटिकली फ्रॉम अदर ब्रेस्ट मिल्क इज सिक्रेटेड फॉर द अदर बेबी. सो दॅट इज ऑल्सो ओके. आतां जर जायत ना एंड यू नो की बाबा बेबी उठना, जाम पडटा, देन वी वील हॅव टू फायंड द अदर सोल्युशन्स. बट फर्स्ट थिंग इज दॅट टू बी पॉझिटिव्ह अँड टू नो दॅट जितले दूध येता तितले पुरो. एब्सोल्युटली. आणि दोन्ही ट्विन्सांक वांगडा फीड केल्यार तो इट हेल्प्स द मदर, इट सेव्स द टायम. अँड आसा मदर जी ट्विन्सांक फक्त ब्रेस्ट फिडिंगेचेरूच दे कंटिन्यू टील 6 months बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन गोज ऑन इनक्रीजिंग. बरोबर. आतां हांव म्हजेंच वाक्य आनी तुमचें वाक्य परत कंबायन करून हे खातीर सांगता की हे लोकांचें सारकें लक्षान वचपाक जाय. जशे भुरग्याचे डिमांड आसा, जशें समजा एखादें भुरगें ल्हान आसा, प्रीमॅच्युअर आसा, किंवा जशें ट्विन्सांतले एक मातसो एक्टीव आसता, एक मातसो स्लो आसता, तरी सुद्दां तें दूद इतकें अशा पद्दतीन तयार जाल्लें आसा कुडीन आवयच्या की इट वील टेक केअर ऑफ द सिच्युएशन ऑफ द बेबी. हें इम्पॉर्टंट. सो त्या खातीर दुसरें खंयचेंच दूद दिवपाची गरज ना. फक्त टू बी अंडरलायन
ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क. बरोबर. आता दुसरो तो प्रश्न डॉक्टर कितें जाता न्ही खुबशे फावटी जे म्हणजे वी कॅन अंडरस्टँड ऑल्सो सिच्युएशन अशें आसा की तुमी सांगलें की आतां दिसाक 1-2-3 वरांनी बेबीक धरपाक जाय, पण मागीर प्रॉब्लेम सुरू जाता तो खरो म्हणजे आमचो रातचो. आनी आमकां दर फावटी कितें आसता म्हणजे सगळेच लोक म्हाका सांगता आमचे भुरगे दिसाचे कांय प्रॉब्लेम ना, रातचे रडटा. आतां तांकां रडटा म्हणून तांचो एक परत कॅल्क्युलेशन आसता, ते रडटा म्हणजे आनी कित्या खातीर रडटा किंवा दुधा खातीर रडटा, ते दूद ताका पावना, मागीर थंयच्यान ते परत विशियस सायकल सुरू जाता. तांकां अशें दिसता मागीर बेबी सारकें घेना, बेबी सारकें घेना, दूद सारकें घेना, दूद सारकें घेना, सी दीस गोज ऑन. सो ही जे स्पेशली हो नायट आनी टू बी व्हेरी फ्रँक हांवें ज्या लोकां कडेन हांव इंटरेक्ट जालो सगळ्यांनी कितें करतात ते रातचे कितें तरी बोम नाल्यार आनी कितें ते तोंडान घालून दवरतात सो दॅट बेबी डजंट क्राय, वीच इज व्हेरी रॉंग. म्हाका हाचेरूय तुमचो एडवायस हो आनी आय वॉन्ट यू टू स्पेसिफिकली हायलायट युअर फोकस ऑन हाव टू मॅनेज ब्रेस्ट फिडींग एट नायट टायम. सो एक्झॅक्टली दोतोर म्हाकाय बीन हेचेरूच सांगपाक जाय आशिल्लें. सो थोड्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवया. बेबीक उलोवपाक कळना, द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ बेबी हॅज इज क्रायंग. सो कितेंय डिस्कम्फर्ट जावं, मातशें ताका लंगोटी ओली लागली, पॅम्पर ड्राय ना, वा ताका रॅश येयला, वा ताका थंडी लागता, वा ताका गरमी जाता, बेबी वील ऑलवेज क्राय. सो हेजें म्हणणें अशें न्ही की एवरी टायम बेबी रडटा दुदाक धरपाक जाय, तें आमी मीथ काडपाक जाय. कित्याक एवरी टायम अशें दिसता ना दोतोर हांवें ताका दूद दिलां बट तरी रडटा. सो एवरी टायम क्रायींग इज नॉट बिकॉज ऑफ हंगर क्यू. सो ताका म्हणटा आमी कशी भुरग्याक जेन्ना भूक लागता पळय बेबी अशें सटल मुवमेंट करता, मातशें हात हालयतलो, जिबली भायर काडटलो, हालतलो. Those are feeding cues. ते वेगळे. आनी आय एम फोकसिंग ऑन दीस एवरी टायम बेबी रडटा हेजें म्हणणें अशें न्ही की ताका भूक लागल्या. करेक्ट. यू हॅव टू ट्राय टू फायंड आउट द अदर पॉसिबल रिजन्स. फॉर एक्झाम्पल लंगोटी चॅक करपाक जाय, ताका रॅश येयला काय ना तो. बाबा रुमान आतां आमी एसी यूज करता सो एसी चड थंड आसा का, हेजेर हांव बारीकसो पॉयंट सांगतलें. जर बेबी आसा यू कॅन यूज एसी बट 26 डिग्री सेल्सियस तेजे सकयल करप ना. 26 मिनिमम यू कॅन कीप. ओके. बिकॉज खूब जाणांक क्वेश्चन आसता की एसीन दवरल्यार थंडी जातली काय. एसी वेंटा सकयल बेबीक दवरप ना. पेरंट्स कॅन ऑलवेज कवर इट अप. आनी सेकंड थिंग एसी कॅन बी यूज्ड. आनी एवरी टायम बेबी रडटा इज नॉट बिकॉज ऑफ हंगर. बट जशें दोतोरान सांगलें रातचें फीड करप की ना, कशें करपाचें, कितें करपाचें. एक सगळ्यांना लक्षात घेवया, रातचें मॅक्झिमम मिल्क प्रोडक्शन हॅपन्स. मॅक्झिमम बिकॉज ऑफ अ सर्काडियन रिदम रातचे मॅक्झिमम मिल्क प्रोडक्शन हॅपन्स. आनी अशें म्हणटा की रातचे जर प्रॉपर फीड केलें न्ही सकाळचें फिडींग कमी सुद्दां जाल्यार फरक पडना. बिकॉज रातचे मिल्क प्रोडक्शन इज द मॅक्झिमम फॉर द मदर अँड दॅट्स वाय नायट फिडींग इज द मोस्ट एसेन्शियल. बिकॉज रातचे फीड केल्यार feeding cycle gets established, milk production gets maintained. So एक sustain level मेळटा रातचे फीड केल्यार. सो रातचे बोम लावप इज अ व्हेरी रॉंग प्रॅक्टीस दॅट शूड नॉट बी डन. पण कितें जाता परत मदर्सांक खबर आसना, थोड्या जाणां म्हणटात ना उठून बसोनूच दिवपाक जाय, लायट ऑन करपाक जाय, न्हिदून दिवप ना. मातशें मदरी कडल्यान आमी मातशें अंडरस्टँड करून घेवया. शी जस्ट आउट ऑफ डिलिव्हरी, शी इज इन पेन. इट इज ओके टू फीड वायल लायंग डावन. सायड लायन करपाचें, एक कुशीक टर्न जावपाक जाय, बेबीक तुज्या कुशीन टर्न करपाक जाय आनी फीड करपाक जाय. एवरी टायम उठून बसून दूद दिवप इट्स नॉट अ कंपल्शन. सो 2 to 3 आसली न्ही. आतां समज जर मदर 10 न्हिदपाक गेली, वॉट आय नॉर्मली से इज दॅट 12, 2, 4 अलार्म लाया. नो वन इज आस्किंग नॉट टू स्लीप. अलार्म वाजलो मातसो और तुमचो बेबी रडटलो. बट रातचे मिल्क प्रोडक्शन इतलें बरें आसता की बेबी बरो न्हिदता. यू कॅन डिले अप टू इवन 2.5-3 वरां सुद्दां रावल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. जाल्यार मागीर 10-1-4 करपाचें. अलार्म लायलो, तूं न्हिदला न्ही, न्हिदूनच टर्न जावन बेबीक सारकें घेवन फीड करपाचें. सो यू कॅन ऑलवेज कंटिन्यू नायट ब्रेस्ट फिडींग. प्रॉब्लेम कितें जाता एवरी टायम इट इज टोल्ड की ना तुवें बसूनच दिवपाक जाय, न्हिदप ना, बेबीक एस्पिरेशन जातलें काय. तशें कांय जायना. सो जेन्ना तूं धरता पळय न्ही बेबीची तकली मातशी वयर धरपाक जाय, उशे उबे घेवपाक जाय. सो द मदर इज स्लायटली अशी 45 डिग्रीजाचेर फीड करूंक शकता. दॅट इज एडवायस्ड. एवरी टायम उठून बसून स्ट्रेस घेवन फीड करपाची गरज ना. आनी मेन म्हणजे स्ट्रेस घेवप ना. एनी कायंड ऑफ स्ट्रेस की अरे म्हाका फीड करपाक जाय, it reduces milk production. It's a very happy moment. Breastfeeding is a very bonding kind of process. Baby आणि मदरीच्या मध्ये bonding वाटता. सो तेका लागून इट शूड बी टेकन एज अ हॅपी मोमेंट बाय द मदर. शी शूड बी सपोर्टेड. काय ना बाय तू एकी कुशीक न्हीद आनी पकड बेबी, तशें जाता. बट नायट फिडींग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग.
तितून मेंटेन जाता, सस्टेन जाता आणि प्लस मॉर्निंग टायम नी डिमांड कमी जाता इफ द बेबी इज फेड इन द नाईट. सो डॉक्टर म्हाका दिसता खरें म्हणजे म्हज्या मनात खूप प्रश्न आशिल्ले, पण आता वेळेचो खरं म्हणजे ऑलमोस्ट एक 4-5 मिनटां आमचे कडेन आसा आणि तरी पण हांव हें सांगता की आयच्या कार्यान तुमी इतके म्हणजे बारीक पॉयंट जे आमी कन्सिडर केल्या दॅट इज गोइंग टू हेल्प मेनी मदर्स आणि हे सगळ्यां खातीर इम्पॉर्टंट. म्हणजे घरांतल्या फॅमिलीत एक वेळ कितें आसा, आज एखादी बायल मनीस फाल्यांची ती आवय आसतली, फाल्यांची ती सासू आसतली आणि वॉट एवर ह्या सिच्युएशनचे जेन्ना तिका रोल प्ले करता तेन्ना हे सगळे बारीक बारीक म्हत्वाचे बारकावे तुवें समजावन सांगल्या ते इम्पॉर्टंट. आणि बिंग अ लेडी यू हॅव रियली कन्सिडर म्हणजे ती आवय मातशी थकतली, मातशी ती जाम जातली तेचेंय कन्सिडर करून, काय फक्त हें कर अशें इज नॉट जस्ट अ टिप्स म्हणटा तशें. डॉक्टर आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारता की हो म्हणजे विनिंग जेन्ना आमी म्हणटा की आतां हळू हळू भुरगें एक 4-5 म्हयन्याचें जावपाक लागलें आनी ताका आनी दुसरें फूड दिवपाक सुरू करपाक जाय, तेन्ना अनफॉर्च्युनेटली आमचे कडेन इतक्यो एडवर्टिजमेंट टीव्हीचेर येतात किंवा आनी खंयच्या चॅनलाचेर लोक थोडे सांगता आपूण अमकें दिता, आपूण हो डबो दिता, तो कॅन दिता, ती बाटली दिता अशेंच सांगता आनी तांच्या मनान नाका आशिल्लें भरतात. एक एक्सपर्ट म्हणून तुमी ह्या विशयाचेर कितें सांगूंक सोदता आनी वॉट इज गोइंग टू बी युअर एडवायस? एक आमचे कडेन 3-4 मिनटां आसा. सो विनिंग जशें दोतोरान म्हटलें, विनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट एक लक्षात दवरा 6 मंथ्स एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडिंग एटलीस्ट टील 2 years, बिकॉज ब्रेस्ट फिडिंग जितले दिता पळय बेबीचो IQ वाडटा आनी सगळ्यांक हुशार भुरगीं जाय. बरोबर. सगळ्यांक आपल्या भुरग्यांक दोतोर किंवा इंजिनियर करपाक जाय. सो टील 2 years ब्रेस्ट फिडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द DHA इज व्हेरी हेल्पफूल आनी भुरग्यांचो IQ एक्चुअली वाडटा. तुमचे भुरगे जर बियॉन्ड 2 years सुद्दां जर दूध घेवपाक शकता, इट इज अलाउड. 5 वर्सां पर्यंत यू कॅन गिव ब्रेस्ट फीड. कित्याक जशें स्टार्टींग सांगलेलें पळय, इम्युनोग्लोबुलीन, एंटीबॉडी सगळें दुधान आसता. सो टील 5 years 5 वर्साच्या भुरग्याची सुद्दां प्रतिकार शक्ती मातशी कमी आसता. सो टील देन इफ यू गिव ब्रेस्ट मिल्क इट इज ओके, इट इज नॉर्मल टू इवन कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडिंग इन द नायट टायम टील 5 years. टेन्शन घेवपाची गरज ना की ना म्हाजे बेबी आजुनूय घेता, 5 years पर्यंत ओके, ऑटोमॅटिकली संवय वतली. आतां मेन विनिंगेचेर परत येवपाक हांवें कित्याक सांगलें, बिकॉज सगळ्यांक कन्फ्युजन आसता केन्ना स्टॉप करुया, केन्ना कंटिन्यू करूं, कितलीं वर्सां पर्यंत दिवं. सो 6 म्हयने एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग म्हळ्यार उदक दिवप ना. स्पेशली आमी जेन्ना गोड साखरीचें उदक घालता, कितें ड्रॉप्स, कडू वखद कांयच घालपाचें ना. ओन्ली एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग. कित्याक दुदान ऑलरेडी उदक, प्रोटीन, फॅट सगळें आसता. वयल्यान कांयच दिवपाची अजिबात गरज आसना. 6 म्हयने जेन्ना जाता, मे बी 5.5 म्हयने जेन्ना सोंपता, तेन्ना आमी सुरू करूंक शकता. कितें दिवपाक जाय व्हडलो प्रश्न. आमी जे घरान जे करता तेच दिवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल रवो आसा, रवो मातसो शिजोवन दिवपाचो. सत्व, रागी, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फूड. भितर प्रतिकार शक्ती आसता आनी आमी इतलीं वर्सां तेच खावन येयल्या. 7वो 8वो म्हयनो जालो की मागीर फ्रुट्स सुरू करपाचे. आतां कितें करता फ्रुट्स, आवोकाडो हे ते कांयच दिवपाचे ना. आमची नॉर्मल चिकू, पोपाय ती शिजोवपाची ना. फ्रुट्स केन्नाच शिजोवप ना. स्पून घेवपाचो, चिकू बीन मोव न्ही, पोपाय स्पुनान काडपाचो आनी बेबीक दिवपाचो. सो भायले आमकां जे घरान जे आमकां अवेलेबल आसा तीच गोश्ट दिवपाक जाय. प्रिफरेबली नॉन वेज 1 वर्स पर्यंत अवॉयड करपाचें. भायले दूध जेन्ना आमी आतां म्हणटा रवो करपाक जाय, नाशणे करपाक जाय, दूध खंयचें यूज करपाचें, खंयचें जे आमचे कडेन पाश्चरायज दूध अवेलेबल आसा ते यूज केल्यार जाता. फक्त इतलें की मुद्दाम एक्स्ट्रा दूध बेश्टे ग्लासाचे ग्लास भरून दिवपाचें ना. च्या अजिबात दिवप ना. कॉफी अजिबात दिवप ना भुरग्यांक. एटलीस्ट टील 5 years अजिबात दिवप ना. तुमी जे दूध यूज करता ते तुमी करपाक यूज करपाचें. 9वो म्हयनो जालो की आमचें नॉर्मल शीत आनी दाळ दिवपाची, फ्रुट्स दिवपाचे. प्रत्येक गोश्ट मिक्सरान लावप ना. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय वॉन्ट टू टेल. सो जेन्ना आमी कितें रांदता पळय न्ही, मातशें चड शिटयो काडपाच्यो, मातशें आनीक सॉफ्ट करपाचें आनी ते हातीन मॅश करून दिवपाक जाय. आमीच इमॅजीन करया न्ही, आमकां जर दाळ आनी शीत जर मिक्सरान वांटून दिलें आमी खावंक शकता? तुमी सांगा. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आमी टेस्टूय पळोवपाक जाय. सो जेन्ना कितें भुरग्यांक भरोवंक वयता पळय, आमी टेस्ट करून पळोवपाक जाय. लोक म्हणटा आतां की ना भुरगे खायना. इफ इट इज टेस्टी न्ही, एवरी बेबी वील ईट. सो वी कॅन यूज आमच्या घरान जे आमी किचनान करता पळय त्योच गोश्टी दिवन वीन करपाक जाय. बट ओन्ली आफ्टर 6 months. टील 6 months एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग. सो 6 म्हयने मेरेन भुरग्याक फक्त आवयचें दूध आनी फक्त आवयचें दूध आनी कांयच दिवपाची गरज ना. जे तुमी टीव्हीचेर पळयता, तूं रडटालो तेन्ना आपूण तुका हें दिताले, आतांय तांकां सांगा तुमी तेच घे आनी उगी रावा म्हणून. दॅट्स द बेस्ट थिंग. आनी म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट मॅसेज डॉक्टरान सांगला. जे तुमी घरान तयार करतात, जे घरान पदार्थ, कारण पयलीं म्हणजे आमी ते पदार्थ पळयता, वी आर नॉट युजींग एनी प्रिझर्वेटिव्स, वी आर नॉट युजींग एनी केमिकल. जे घरान आसा जे सांगलें तूं सत्व आनी जे कितें रवो, तांदूळ जे कितें करता ते घरच्या घरा तयार करून तेंच्या टेस्टाक कितें आवडटा त्या प्रमाणे ते मॉडिफाय करूं शकता
हो महत्वाचो मेसेज. आणि डॉक्टर खरें म्हणजे विशय आनी प्रश्न खूपच असतात. म्हाका दिसता आनी एक एपिसोड आमी दवरुया. आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमी मुजरत वेळ काडून आयली ह्या खातीर सगळे जे पळयतात तांचे वतीन आनी म्हजे हॅलो डॉक्टर टिमीच्या वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्ते.